पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार तोरशा हांगातले जे चंद्रकांत बांदेकर हांचे मर्डर जाल्ले हांचे इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावले हे विचारपा खातीर सुभाष केरकर शिवसेना कार्यकर्ते हांच्यांनी आयज पेडणे पुलीस स्टेशनार विचारपाक गेले। ह्या वेळार पेडणे पुलीस स्टेशन PI जिवबा दळवी हांच्यांनी अशें म्हटलां की इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा सुरू आसा, बेगिनात बेगीन आमी जे कितें आसा ते तुमकां सांगतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। आनी त्याच बरोबर ह्या वेळाचेर जे मर्डर जाल्ले त्यांचे घरातले फॅमिली मेंबर थंय प्रेजेंट आशिल्ले तेंच्यांनी अशें म्हटलां की पुलिसांचेर आमचे विश्वास आसा आणि ते आमकां न्याय दितले अशें तेंच्यांनी ह्या वेळार म्हटलेले आसात। पेडणे वाठारांत नेटवर्क इश्यू जायत आसा, त्या खातीर आमदार आणि बाकीचे जे लिडर आसात, MGPचे लिडर जीत आरोलकर हांच्यांनी हरमला आणि मांद्रे वायफाय सेवा सुरू केलेले आसात। त्याच बरोबर दयानंद सोपटे हांच्यांनी पार्शे आणि मोर्जी हांगा वायफाय सेवा सुरू करून दिल्लेले आसात। आता जीत आरोलकरान आयज अशें म्हटलां की येता त्या काही दिसान मोर्जी आणि केरी हांगातले जे स्टुडंट्स आसात त्यांच्या खातीर सुद्धा वायफाय सेवा करून दिवपाचे आसात। त्याच बरोबर सध्या पेडणे वाठारांत कोविडाचे पेशंट कमी आसात, पण खंय तरी गर्दी आमकां दिसपाक लागलेली आसात। त्याच बरोबर इब्रामपूर हसापूर ह्या गांवांत लोकांचे खूबशे लुकसाण जाल्लेले आसात। अजून थंयसरले लोकांची मागणी आसा की सरकारान येवन त्यांचे पळोवचे जे कितें लुकसाण जाल्लेले आसा आणि तांकां मदत करचे। सध्या तेंचे कडेन खावपाक आणि रावपाक कांयच सोय नसल्या कारणान ते आता शेजारच्या घरांत किंवा खंय तांकां सोय मेळटा थंयसर ते रावत आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळी।